आज आम्ही इल्ले PWDन मेळपाक मुद्दाम या की आमच्या गांवांत कितले वर्सां जालीं उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावना आनी आतां पळयत जाल्यार आमकां म्हाका दिसता वर्स जालें आमच्या नळाक उदीक येना पूण आमकां कंटिन्युअस बिलां चालू आसा आनी जर आमकां टँकर दिला टँकर कशें दिला एक दीस सोडल्यार 2 दिसांनी परत टँकर ते आमकां उदीक पावना आमकां इतलो प्रॉब्लेम जाता आतां ह्यो सिजन चालू जावपाचो आसा आनी आमकां हेचो फुडें कितलो त्रास जातलो आमी पयलीं सोदला आनी हो त्रास जावंक जायना म्हणून आयज आमी ताका मेळपाक गेल्ले आनी आश्वासनां दिला करता म्हणून एका विका भितर जर तर जायना जाल्यार आमी फुडले स्टेप घेवपाक रेडी आसा मेन म्हटल्यार 17 जेन्ना मायनींग चालू जाल्ल्यो तेन्ना आमकां लोकांक भितर उडयलें तेन्ना आमचो एक विशय आसलो तितून मेन विशय आसलो उदकाचो प्रत्येकाक 600 लिटर उदीक दितले म्हणून हायकोर्टाच्यान तांकां ऑर्डर येयल्ली आसा पूण ती आयज ती ऑर्डर तेंच्यांनी पाळूना आनी जशें आमकां उदीक मेळोंक जाय तशें आमकां मेळना आयज उदकाचो इतको प्रॉब्लेम जाला जर आयज काजी लागल्यो की लोक काजीनी वयता थंय कोण नासता बेरला भरता वयता ते उदकान कोण म्हशी तोंड घालता जावं कावळे ते कितें खावन उडयता आमकां इतलो त्रास जाता राखचें पडटा आनी एक मनीस घरा कडेन कोण नासता सो हो प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व जावंक जाय म्हणून आमी आयज हांगा सगळे येयल्ले आसा जर तर सॉल्व जायना हेज्यान फाटीं आयज आमी 4 लोक दिसता पूण हेज्या फाटल्यान आमी कितले जाण आसतले ते सांगूंक शकना आनी फुडें कितें स्टेप घेतले ते चिंतून घेतले.